नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमचे आयचे खाशेले कार्यावळींत जी आसा ईदाचेर तुमकां पयले सुवातेर ईद उल फित्रच्यो हुनहुनीत परबी आमच्या वांगडा आज ह्या ईदाचेर आनी रमजानाच्या पवित्र म्हयन्याचेर आनी हेर साबार विशयांचेर स्टुडियो भितर उलोवंक आयल्यात दोन मानेस्त. एक आसात बाय सिया शेख जी जावन आसा गो वुमनिया हे संघटनेची जाळवणदार एक फावंडर. टेडएक्स म्हणल्यार टेड टॉक्स जाता तातूंत प्रेजेंट करपी पयली गोवन मुस्लीम बायल. आनी तिसरी ती गोंयचे अनेक एंटरप्रेन्युअर्स घडयता. आनी दुसरे आसात आमच्या वांगडा बाब अब्दुल कुर्दूस खान जे एक अरबी शिक्षक जावन आसा, जमाते इस्लामचे एक ते जाळवणदार मेंबर जावन आसा आनी ल्हान भुरग्यां खातीर ऑर्फनेज म्हणजे अनाथ भुरग्यां खातीर ते एक अनाथालय चलयतात. तुमकां दोगांकूय येवकार आनी ईदाची तुमकां दोगांकूय हुनहुनीत परबी. गोंयकारांक आमकां क्रिसमस, दिवाळी, दसरो, ईद हे सण कितें पोरने न्हय, आमी गोंयांत ते मनयतातूच. पूण खूब कमी जाणांक ईद म्हळ्यार नेमकें कितें, रमजान म्हळ्यार नेमकें कितें हाची म्हायती नासता. हाचें कारण म्हळ्यार आमच्या गोंयच्या ओवरऑल लोकसंख्ये भितर मुसलमान लोकांचें प्रमाण, लोकसंख्येचें प्रमाण जें आसा तें खूब उणें आसा. देखून ईद म्हळ्यार कितें हें आमी पयलीं जाणा जावन घेवयात. अब्दुल बाब, हांव तुजे कडेन येता. ईदाच्यो तुका परतून एकदां परबी दितना. रमजानाचो पवित्र म्हयनो आनी त्या पवित्र म्हयन्यांतलो सगळ्यांत पवित्र दीस म्हळ्यार ईद अशें म्हणटात. ईद म्हळ्यार कितें आनी रमजान म्हयनो म्हळ्यार कितें हें आमकां मातशें सांगशीत? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बरें, सगळ्या पयलीं हेका हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा फॉर इनवायटींग मी हांगा. आनीक रमजाना बद्दल आनीक ईदा बद्दल तुमी आमकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक लोकांक हे ते आपयला ताका हांव खूब आभारी आसा. एक्चुअली कितें आसा, रमजान इज अ होली मंथ ऑफ रमजान आसा. आनीक हे रमजान म्हणल्यार एक म्हयन्या जानेवारी फेब्रुवारी मार्च कशें म्हणटा आमी, तातूंतले एक रमजान एक मंथ ऑफ आमचे इस्लामीक कॅलेंडराचे एक म्हयनो आसा. ताका होली कशें जालें म्हणल्यार हे आमकां खबर आसपा जाय की होली मंथ आमी म्हणटा म्हणजे हे म्हयन्या भितर म्हयन्यांत देवान कितें केलां की होली कुरान जें तें रिव्हिलेशन हे म्हयन्यांत स्टार्ट जालें. दीस वॉज रिवील्ड इन दीस मंथ. ताका लागून हो मंथ जो रमजान मंथ जो आसा तो होली मंथ जालो. होली मंथ म्हणजे कितें आसा ते भितर आमकां सांगलां की फर्स्ट ऑफ ऑल कुरानाची एक वर्स तुमकां सांगता. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. कितें म्हणटा देव हांगा की हे दोज पीपल, तुमी मुस्लीम जे फेथ दवरतात तांकां सांगता की तुमकां हे म्हयन्यांत रोजा मतलब फास्टींग दवरपाचें आनी हांवें तुमकां ऑर्डर दिला आनी कंपल्सरी तुमी हे फास्टींग करपा जाय. तातूंत एक मॅसेज, युनिवर्सल मॅसेज आमकां कळपाचें कितें म्हणजे कितें म्हणटा की तुमकांच हांवें तें कंपल्सरी करूं ना, तुमचे पयले जे लोक आशिल्ले तांकां भी कंपल्सरी हांवें केल्ले आसा. म्हणजे हांगा कितें मॅसेज मेळटा आमकां, युनिवर्सल मॅसेज की देव इज नॉट ओन्ली फॉर दॅट. आमकां जो सांगता तो मुस्लिमाचो देव न्ही. It is actually, he is a creator for all, the creator of human being, creator of this universe. So आमकां हांगा कळपा जाय की आमचो सगळ्याचो देव एकच आसा आनी ताका आमी मानपा जाय. हे आमी कितें केलां, ह्यो मुस्लिमाचो देव आनी तो हिंदूचो आनी क्रिश्चनाचो देव वेगळे वेगळे आमी वांटून घेतला. वांटपाचें ना आनी देव एकच आसा. आनी हे आमकां सगळ्या पयलें आमकां कळपा जाय. आमी सगळे एक देवाचे भुरगे आसा. आनी तातूंत एक अनेक वर्स आहा थंय तांकां देव सांगता
तुम्ही मुस्लिम असो, हिंदू असो, क्रिश्चन असो आनी कितें असो, तुमकां कितें करपा जाय म्हळ्यार तुमी यू हॅव टू रिकॉग्नायज द क्रिएटर, देवाक तुम्ही मानपा जाय. आनीक हांगा इस जगा भितर तुमी बरें यू हॅव टू डू गुड डीड्स, बरें काम करून आयल्यार तुमकां कांय भंय ना. सेकंड तुमकां लायफ आफ्टर डेथ तुमकां कांय भंय ना, कांय काळजी करपाची गरज ना. दॅट मिन्स हांग कितें सांगता ते आमी धर्म वांटून घेतला, पण देव सांगता तुमी नांव कितें दवरा, पण आमचे कॉमन द कॉज फॉर बिंग हियर इज अ बरें काम करपाचें. सो बरें काम करपाचें, बरें आचरण दवरपाचें असो आमी संदेश ईदांतल्यान लोकांक दितात, जनतेक दितात किंवा सगळ्या लोकांक जगभराक दितात. सिया म्हाका सांग, तुज्या खातीर ईद हांव इम्पॉर्टंट कितलें, म्हत्वाचें कितलें तें वरना, पण ईदाचो संदेश तुज्या खातीर कितलो म्हत्वाचो? पयलीं तुमकां सगळ्यांक ईदाची पोरबी. आनी सर थँक्यू आमकां हांगा आपोवपा खातीर. वेल, ईद म्हळ्यार एक सेलिब्रेशन आमी मनयता. आनी ईद आफ्टर कंप्लिटींग 30 रोजास इन रमदान or Ramazan we call it. So it's like we have passed those 30 days very nicely, very peacefully, very calmly, and after that this is the time to celebrate. So for me it is like a celebration where all families come together, they be together, they cook together, you know, and they hug each others, you know. It's the time when we everybody like, you know, leave our work and we come to our hometown, we meet our families, we celebrate. So it's coming together. It's a symbol of peace, and you can say you know, we are like submitting ourselves towards our creator and the creations. So for me it is like a celebration, Eid. जेन्ना आमी ईदाचें सेलिब्रेशन म्हणटात तेन्ना ईदाच्यो खुबश्यो एक आचरण आसता जे एक म्हयन्या भितर दवरपाचें आसता. एका म्हयन्या भितर म्हणजे तातूंत सर्टन तुज्यो ड्युटीज असतात. म्हणजे तुजी जकात सावन ते दान धर्म करपा सावन ते सगळे तरेतरेच्यो ड्युटीज असतात. ह्यो ड्युटीज खंयच्यो खंयच्यो आसता अब्दुल बाब म्हाका सांग? रमजान म्हयन्यांत एक्चुअली आतां हे ते आमकां फास्टींग करपाक ते सांगलां. फास्टिंगांत आमकां सांगलें आसा की फ्रॉम दीस टायम टू दॅट टायम, आय मीन फ्रॉम डावन टू सनसेट आमी कितें खावपाचें पिवपाचें, and even with meeting with your wife and this is restricted, and this is just to control yourself, to have the patience, and at the same time you have to abide by this thing, by the Quranic law, and abstain from doing all the kisang वायट उलोवपाचे, कोणाचे मारपाचे, कोण मस्ती करपाचे, हे जे आसा न्ही हे सगळे हे तुमी यू हॅव टू बी अवे फ्रॉम दीस. हेतूंत कितें जाता एक्चुअली ते प्रॅक्टिसा भितर आमचे रमजानांत कोणी वायट हॅबीट असो कोणी आसले जाल्यार हे म्हयन्या भितर तो एक्चुअली हांगच्यान प्युअर जावन हांगच्यान बरो एक सिटीजन, बरो एक मुस्लीम जावन घेवन भायर पडपाक एक्चुअली दीस इज द मेन रिजन. ताका सांगलां की तुमी एक गॉड कॉन्शियसनेस तुमचे भितर येवपा जाय. दॅट वॉज द मेन पर्पज ऑफ दीस रमजान. जाता कितें की हे कशें जाता तर इवन सायंटिफीक रिजन आतां पळयल्यार सायन्स ऑल्सो हॅज दीस थिंग प्रूव्ड की कितें तरी तुमचे हेतून ते हॅबीट, बॅड हॅबीट कितें आसा ते काडपाक जाय जाल्यार कंटिन्युअस 3 विक्साचे तुमी प्रॅक्टीस करपाक जाय. दॅट इज द कोर्स ऑफ फॉर द 3 वीक्स. हांगा 3 वीक्स सोडून आमकां 4 विक्साचे हांगा हे दिला. आनी हे म्हयन्या भितर आमी कितें आसा ते वायटपण आमचें आसा ते काडून भायर उडोवपाचें. आनी हे म्हयन्या भितर आमी पळयतात की आमी कोणाक त्रास दिवपा जायना, कोणाक आनी कितें चिटींग करपा जायना, हे प्रॅक्टीस करतात. आनी आमकां सांगलें आसता भुरगेपणान की तुवें गाडी मारल्यार तुजें कितें जाता रोजा पिडार जाता आनी दीस नलिफायज युअर रोजा म्हणून.
तर हेका भिवन आमी कितें करतात खोटें उलोवपाचें सोडटा आनीक हे उलोवपाचें सोडटा कोणाक चिटींग उलोवपाचें मारपाचें हे ते आमी अवॉयड करतात तसले आनी हे करून कितें जाता आमी एक बरे भशेन एक हो मंथ आमी काबार करतात काबार फिनिश जाला की आमी वेट करता की भाई आतां हेजे नंतर एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान ईद येतली आनी ते खुशी एक आसता आनी हेतू भितर कितें जाता एक एवरी वन इज वेटिंग फॉर दीस ईद आनी सेलेब्रेट फॉर द सेलेब्रेशन ऑफ दीस ईद हे म्हयन्या भितर कितें जाता की भाई आमी दुसऱ्याचे पुवर लोकांचे आमी ते फास्टींग करता आमकां खबर आसता आमी जाणा आसता की भाई हेतूंत कशें आमी ते भूक लागून आनीक उदक ना जेवण ना हेका लागून कशें जाता आनी गरिबाचे आमकां हे जाता वी फील दॅट द पेन ऑफ दीस पुअर पीपल आनी तांकां चॅरिटी करपाचें आमकां कितें जाता की तांचे बद्दल बी आमी विचार करपा जाय. अब्दुल बाब तुवें बरे भशेन सांगलें की हो म्हयनो जो कोणी मनीस गैरमार्गार जर वता ताका बऱ्या मार्गार हाडपा खातीर कसो उपेगी पडटा. सियाबाईनी सांगलेलें तशें एक सेलेब्रेशन आनी बऱ्या मार्गार वचपाचें एक सेलेब्रेशन. ह्या सेलेब्रेशनाचेर उलोवया. सद्या समाजा भितर कितें चल्लां, मुस्लीम समाजाची जी प्रतिमा आसा ती कशे तरेन मुखार दवरतात, मिडिया मुखार दवरतात आनी आमचे राजकारणी मुखार दवरतात हाचेरूय उलया, कारण हें खूब आमच्या मतान म्हत्वाचें हो ईदाचो आमी तुमकां संदेश दितना. लोकांक खबर ना खुबश्यो गजाली, ताका लागून कशी मिसकन्सेप्शन, ताका लागून कशे गैरसमज निर्माण जाता एखाद्या विशिश्ट कम्युनिटी, एखाद्या विशिश्ट धर्मा विशीं आनी ताचो समाजाचेर कसो अनिश्ट वायट परिणाम जाता. पूण आतां वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. आमी मनयतात ईद तुमच्या बरोबर आनी आमच्या स्टुडियोंत जे गेस्ट आयल्यात, दोन जे मानेस्त आयल्यात तांच्या वांगडा, एक बाय सिया शेख आनी दुसरे बाब अब्दुल कद्दूस खान. आमी उलयताले ब्रेकाक वचच्या आदीं ईद हो कसो बरें आचरण करपाचो म्हयनो. आतां बरें आचरण करपा खातीर आमकां फक्त ईदाचो म्हयनोच पावना. हें आचरण जें आमी सुदारतात तें आमकां जन्मभर फुडें दवरचें पडटा. आनी हें जेन्ना आमी आचरण तशें दवरतात तेन्नाच एक आमी बरो नागरीक जावं शकता. आतां हे बरे नागरीक घडोवपाचें काम सिया तूं खूब करता. तूं एंटरप्रेन्युअर प्रोग्राम करता. ज्यो बायलो आसात गांवांनी किंवा हेर कडेन तांकां पालव दिवन तांचे भितर तूं उद्योजक निर्माण करता. ईदाच्या पवित्र दिसा ह्या म्हाका जाणा जावन घेवं जाय तुजो वावर कसो चलता आनी तुका तांचो प्रतिसाद कसो मेळटा. हांवें हो प्लॅटफॉर्म सुरू केल्लो एक 4 वर्ष पयलीं, लायक 2017 कित्याक हेचे पयलीं हांव जॉब करतालें पुण्यामध्ये आनी मागीर जेन्ना हांव गोंयांत आयलें म्हाकाय कितें करपाचें आसलें आनी हांवें खुबशीं बायलां पळयल्लीं. जेन्ना हांव फॅक्ट्री स्टार्ट करपाक आमचे गुडेली विलेजान थंय गेल्लें, हांवें पळयलें की बायलां वेगवेगळी गोश्टी करतालीं, होम प्रोडक्ट्स, गिफ्ट आयटम्स प्रोडक्ट आनी ते खूब बरे हितून प्रोडक्ट करताले. पूण गोंयान कितें आसलें, तांकां एक असलो प्लॅटफॉर्म नासलो की ते तेंचे प्रोडक्ट थंय शोकेस करपाचे आनी कितें तरी तांकां प्रोडक्ट मार्केटींग करपाक काय किंवा विकपाक, सेल करपाक आनी कितें तरी तांकां कमिशन इनकम हे मेळपाक. तर हांवें अशेंच हांव बसलेलें तेन्ना म्हाका एक आयडिया आयली की हांव सोशल मिडियाचो उपयोग करून एक प्लॅटफॉर्म हांवें स्टार्ट केलें इन द नेम ऑफ गो वुमनिया. सो जेन्ना हांवें गो वुमनिया स्टार्ट केलें, नाव सपोज तुमी नांवाचेर फोकस घातले की नाव गो वुमनिया, वाय गो वुमनिया. सो गो म्हळ्यार कितें, एक पुश, बायलांक आमकां एक पुश जाय, एक सपोर्ट जाय. जाल्यार हांव तो सपोर्ट ते बीइंग दॅट सपोर्ट एंड सपोर्ट अदर विमेन हू आर देर इन माय कम्युनिटी, इन माय सोसायटी, इन माय सरावंडींग. सो हांवें कितें केलें, हे कम्युनिटीन 30-50 बायलांक पयलीं हांवें माय क्लोज पीपल हू आर देर हांवें तांकां इनवायट केलें. सो दे केम ऑन दीस प्लॅटफॉर्म. जेन्ना आमी 50 जाले, दीस 50 पीपल स्टार्टेड showcasing their product, showcasing their services. Then other people also start seeing this. They started doing word of mouth. So through word of mouth, from 50 we went up to 1000,
From 1,000 we went up to 5,000, and today in last 4 years we have a strong community of women of in and around Goa of more than 12,500. तुजे कडेन सध्या 12,500 बायलां जोडलेलीं आसात वेगळ्या वेगळ्या धर्माची Yes, वेगळ्या वेगळ्या जातीची. correct. पूण एक मुस्लीम बायल म्हणून तुवें जेन्ना हें सुरू केलें लोकांची रिएक्शन कितें आशिल्ली, तुज्या कम्युनिटीची रिएक्शन कितें आशिल्ली, तुज्या कम्युनिटींतल्या दादल्यांची आनी हेरांची? सर कित्याक हो एक प्लॅटफॉर्म नवीन असलो आनी गोंयांत कितें असले प्लॅटफॉर्म पयलीं नासले, सो द रिएक्शन वॉज ऑफकोर्स पॉझिटीव because something new. And there were many women like who were sitting at home doing nothing. They wanted to come forward and connect with other women. As I told you, like Goa is a very small state. Even to travel from Margaon to Panjim, some women hesitate today also. They don't want to come and showcase, and every time they can't travel to come and then do marketing or showcasing the product. So sitting at home, this was the easiest way for them to showcase their products. So the response was very good. So, and that is how you can see the growth also. 50, 10,000, 1,000, then 5,000, and then 12,500. So when you're growing and when your intention is good enough, so when your intention is good and your purpose is good, I feel people get immediate connected to us. ओके, पर्पज आनी इंटेंशन, हय. तुजो उद्देश बरो आसूंक जाय आनी तुज्या मनांत कितें तरी बरें घडोवपाची एक इच्छा इच्छा आसूंक आसपाक जाय. जाय. सद्याच्या ज्या माहोला भितर वातावरणा भितर आमी वावुरतात तेन्ना आमकां एका विशिश्ट म्हणजे एका खाशेल्या धर्माची एक खाशेली प्रतिमा दोळ्या मुखार करून आमचे ती मुखार दवरतात. म्हळ्यार अशें एक परसेप्शन केलां की हांव अब्दुल बाब तुमचे कडेन येता आयच्या पवित्र दिसा कित्याक आयच्या दिसा तूं म्हणटा तशें आमी बरे विचार लोकां मुखार मांडपाक जाय. एक मुस्लीम समाजाची एक प्रतिमा निर्माण केल्या की तांकां परतो आपली देशभक्ती सिद्ध करची पडटा. ह्या सगळ्या वातावरणा कडेन तूं कसो पळयता? आमचे प्रॉब्लम कितें आसा एक्चुअली, हांवें पळय मुस्लीम म्हणल्यार बॉर्न मुस्लीम, आमी बॉर्न मुस्लीम एंड जस्ट मुस्लीम आमी पळयतात, ट्रेडिशन पळयतात आनी ते ट्रेडिशना प्रमाणे सांगिल्लें तशें आमी आयकता आनी ते करता. तशेंच ते हिंदू जावं वा क्रिश्चन जावं, बॉर्न क्रिश्चन बॉर्न मुस्लीम जातात आनी हिंदू जातात, ते एकमेकाक पळोवन घेवन एक्चुअली कितें आसता ते आयकतात तेंचे आनी तांकां जे माथ्यांत घातले आसा तेच तेमी खरें समजतात आनी हे जातात. मेन प्रॉब्लम आमचें कितें आसा की आमी आमचे रिलिजना बद्दल ते स्टडी करपाक कोणी वचना. एवरी रिलिजन सांगता की सगळे रिलिजन आनी धर्म सांगता की आमी बरे जावपाक जाय आनी बरे जावपाक हांगा ते एक्चुअली हे जमिनी भितर हे पृथ्वीचेर आमी बरें काम करून हांगच्यान वचपाक जाय. दॅट इज वॉट एक्चुअली गॉड्स इंटेंशन, ताका दॅट इज द पर्पज अबव ह्युमन बींग. ते आमी कितें आसा कोणाक पळया आमी एक्चुअली रिलिजना बद्दल आमी स्टडी करचच ना. मुस्लिमाक बी तशेंच आसा, कुरान आसा, नमाज आसा, ओके नमाजा वयतात हे करतात, आमी ताका पळोवन घेवन हांव करता, मौलानान सांगलें तेणी केलें. पण एक्चुअली कुराना भितर कितें आसा ते स्टडी करपाक वचना. आनी तशें सेम बायबला भितर कितें आसा आनी नो बडी बॉदर्स. एक पळया तुमी हें आसा ते जिससान सांगलां की लव युअर नेबर्स, पण आज खंय लव युअर नेबर, हू इज लविंग युअर नेबर? नेबराक कोण मुस्लीम आयला तांकां हे फ्लॅट दिना, ताका जागो दिना. ते सेम तुमी रामा बद्दल आनी कृष्णा बद्दल तुमी तांचो स्टडी करा, खंय सांगला थंय की भाई हे बद्दल तुमचे दुसरे लोक आसल्यार तांकां मारा, तांकां हे करा, तांकां भायर धाडा, धांवडया. हे सगळे आमी कितें आसा एकमेकाक सांगून तेतूंत ते विश घालून ते पॉयजन घालून आमी हे करता. पण धर्म आमकां एक्चुअली हे करता, शिक्षा दिता की कशें तुमी हे पृथ्वीचेर रावपाचें, कशें बरे भशेन रावपाचें हे आमकां शिकयता. आनी ते रमजान एक्चुअली कशें एक्चुअली करता म्हणल्यार पळया, वी आर फास्टींग फ्रॉम डावन टू हे, आनी तेन्ना आमकां खबर सजेस्ट आतां
इफ आय हॅव टू टेल एनी लाय, आतां कितें खोटें उलोवपा जायना, चीट करपा जाल्यार म्हाका पोटार तें दॅट एम्प्टीनेस एंड दॅट दॅट वन कायंड ऑफ फिलींग आसा न्ही, ते रिमाइंड करता, पळय यू आर फास्टींग नाव, रमदान फास्टींग, द होली मंथ ऑफ रमदान, एंड दॅट यू आर फास्टींग एंड यू शूड नॉट डू एनी रॉंग थिंग्स. इमिजिएटली आमकां ते that is the what actually it is indicating, it is showing, and it is not allowing me to go from from left and right. Rather it is showing me the right path. And same time you are feeling thirsty, you are feeling thirsty, but still that the mouth, that your tongue is guiding you that you are fasting and you are not supposed to this wrong things or wrong thing or cheating or रमजाना भितर हे तुम्ही खरे आपल्याचे धर्माचे ते हे आसा ना रिव्हिलेशन, ते तुमचे पुस्तक तुम्ही वाचता आनी स्टडी केलें जाल्यार हांगा कोण एक दुसऱ्याचो कोणी दुश्मन आसपाक जायना. हांव तें गॅरंटीन सांगता. इवन मुस्लिमां भितर इफ एवरीवन फॉलोज द कुरान एंड स्टडीज द कुरान, I mean, not that just reading or just what you call recitation of Quran, but you have to study what actually the God Almighty on देवान कितें सांगला, कित्या लागून हे पुस्तक धाडला आनी कित्या लागून, आनी what is the purpose of sending us on this earth, हे आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी एक दुसऱ्याचे भाव भयणा भशेन रावपाक शकता. फक्त वाचून न्ही, ते आचरणान हाडप, ते प्रॅक्टीस करप हे खूब म्हत्वाचें. जो पर्यंत ही प्रॅक्टीस जायना तो पर्यंत कांयच आमी अचीव करूं शकचे ना, कांयच साध्य करूंक शकचे ना. कारण ते फक्त आमच्या पुस्तकांतलें गिन्यान फक्त पुस्तकांतूच उरतलें, ते आमच्या डे टू डे म्हणजे दिसपट्टी जिणेंत पावचें ना. सियाबाय, हांव तुजे कडेन येता परतो. म्हाका सांग, एक बायल मनीस, एक मुस्लीम बायल मनीस म्हणून आज भारता भितर खूब आमचे कडेन वाद चालू आसात. हिजाबा सारकेलो जो प्रश्न आसा ताचे पासून हेर प्रश्नाचेरूय आमचे कडेन भरपूर वाद चालू आसात. एक एंटरप्रेन्युअर बायल म्हणून जी आपल्यालो कोश सोडून भायर आयल्या, संवसारा मुखार उबी रावल्या आनी संवसाराक एक एग्जाम्पल घालून दिता, तेन्ना हे गजाली कडेन तूं कशें पळयता? सर, कितें आसा, थोडी गोश्टी लायक वी ऑलवेज नो दॅट नेगेटीव थिंग्स इन्फ्लुएन्सीस मोर दॅन पॉझिटीव थिंग्स. So what we have to do is, as an individual, see, everybody speaks based on their own experience. Everybody speaks based on their own knowledge. So what I think is, we, like Sir clearly mentioned, that we should go deep and understand our Quran or Bible or our religious book. So once we understand that, and once you know the purpose of yourself being on this earth, then you will know how to live or how to lead a life. So for me, giving focus, like keeping my focus towards positiveness and following the direction, following the true path what our creators have told us, for me that is more important than anything else. And being a Muslim woman, today if I am running this platform called Go Womania, out of 12,500, I think we have more majority people coming from Muslim Hindu community. Then again we have people from Christian community, we have people from Muslim also. We all are like under one forum. To tell you one incident, how do we actually connect with each other. In fact, there are so many incidents that happened, but I would like to share one incident here, that one of the Christian female, she was pregnant and she was about to deliver, but due to pandemic, she was not able to gather the funds, she was not able to collect the get the financial support from people around her, or you can say. So when she approached us, I felt that pinch, being a woman, what is that I can do to help my fellow colleague. So we came together as a core team, and we came together and we helped her out so that she could deliver very calmly, very nicely, without any stress, because being a pregnant itself, you have to go through a lot of challenges and all in this phase. But being a Muslim, I came forward, my team came forward, even my core team comprises of 6 people. So there are, I'll tell you sir, there are 3 Hindus, 1 Christian and 2 Muslims. So this is what I am
putting it forward. It is not about religion. For me, humanity is more than any religion. That is what I believe in. प्रत्येक धर्म आमकां ह्युमॅनिटी शिकयता. Yes. साने गुरुजी सारक्या मनशान इस्लामाची शिकवणीचेर खूब पुस्तकां बरयल्यात, मराठी पुस्तकां बरयल्यात. तो कितें मुस्लीम नाशिल्लो, तो हिंदू, पूण ह्या धर्मांतली शिकवण लोकांक कळची, प्रत्येक धर्मान बऱ्यो कितें गजाली आसा त्यो लोकां मुखार येवच्यो, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें पुस्तक बरयलें. अशा पुस्तकांचो अभ्यास आमी करप खूब गरजेचो आसा. खंयचोच धर्म सांगिना एकामेकाच्यो तकल्यो फोडा, एकामेकाची घरां लुटात, एकामेकाक मारात, जाळपोळ करात, दंगे करात आनी दुस्पट समाजान घालात, अशें खंयचोच धर्म सांगिना. आयज ह्या ईदाच्या पवित्र दिसाच्या निमतान आमी होच संदेश आमच्या आयकुपा मेरेन, आमच्या पळोवपा मेरेन व्हरया. तुमकां दोगांकूय गोमंतक टीव्हीच्या वतीन दिनवास आनी परतून एकदां ईद मुबारक. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.